एग्रीकल्चर सबसिडी शेतकऱ्यांक मेळूंक ना. पयर आमी एग्रीकल्चर पॉलिसी खातीर मिटींग घेतिल्ली. थंय सगळे प्रोग्रेसीव फार्मर्स आशिल्ले तांणी सांगलां की एग्रीकल्चर सबसिडी म्हणटा ती ना म्हणून मेळत ना आमकां, टायमार मेळना. ज्यो स्किमी आशिल्ल्यो त्यो मदींच बंद केल्या. म्हळ्यार बेजिकली विश्वासघात शेतकऱ्यांचो चालू आहा. गोंयांत लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीट कॉलेप्स जाल्लें आहा. भुरग्याक मारपाक आवय गोंयांत हाडटा, मारून ताका बॉक्सान घालता. आतां नवें तूं पळय सगळ्या कडेन ज्यो क्रायम जाता त्यो गोंयांत जाता. आतां म्हज्या म्हऱ्यान एकलो मनीस आयिल्लो गोंयांत म्हणटा तो फक्त OCI म्हणून जावन आमचे गोंयकारांचे पासपोर्ट आमी कॅन्सल करतात. पूण गोंयांत एक पासपोर्टाचें रॅकेट चालू आहा म्हणून, जे फक्त पासपोर्ट इल्लिगल दिनात, ताजे बरोबर मॅरेज इल्लिगल रजिस्टर करतात, फेक जॉब लेटर्स, फॉरेन जॉब लेटर्स दितात. हें सगळें पणजेचे एका व्हडले बिल्डिंगेन सेट आहा म्हणटा ते. गाडयो ट्रान्सफर करतात, 720 गाडयो खंय ट्रान्सफर केल्ल्यो आहा. ड्रायव्हिंग लायसन्स डुप्लिकेट दितात. अशें एक रॅकेट चालू आहा. आनी हांकां धरले कोणें? पुणेचे पुलिसान धरले पयर कल्प्रिट्स. हैदराबादचे पुलीस येता आनी गोंयचे ड्रगवाल्यांक धरतात. सो गोंयचे पुलीस करता कितें? कांय सगळ्याक ते गुंतून आहा हातून. ऑर गोवा इज बिकम अ सॉफ्ट स्टेट, की हें कितेंय पचता गोंयांत. म्हणटकर खंय गोंयांत कितेंय करूं येता तुज्यान, तें खावो पिवो मजा करूं, हांगा कितेंय पचतलें म्हणून. सो अशें एक इम्प्रेशन गोंयांत जाल्लें आहा. म्हज्या म्हऱ्यान खूब जाण आतां लोक आयिल्ले, चड करून मिड डे मिलाचो इशू. 105 सेल्फ हेल्प ग्रूप, म्हळ्यार अबावट 1,500 ते 2,000 बायल्यो, ज्यो बायल्यो एक टायमार हे भारतीय जनता पक्षाक सपोर्ट केल्ल्यो, तांकां तांणी मिड डे मिलाचे धंदो लायिल्लो. हांकां ऑर्डर हांची वॅलिडिटी फक्त एप्रील 2024 मेरेन आहा. ताजे मागीर हे 105 सेल्फ हेल्प ग्रुपाचो फुडार अंधारांत आहा. गॅरंटी ना तांकां कितें जातलें तें. डायरेक्टर एज्युकेशन तांकां सांगता की आमी सेंट्रलायज्ड फॅसिलिटी घालतले 5,000 हाजे खातीर, बेजिकली अक्षय पात्रां काडपाक. पूण हे गोंयचे बायलांक क्वॉलिटीच्या नांवार भायर उडोवपाक हें एक कारस्थान चल्लां. इन द मीन टायम कळपाक जाय की तांकां मेळटा कितले, तांकां पयशे कितले मेळटा? 8 ते 10 रुपया पर मील. सो कांय ना ते पयशे. हे कोण येतले ते कितले पयशे घेतले ते ताजे अजून कांय कोणाक कळना. सो हो एक इशू आहा, हो हांव घेतलो की गोंयच्यो बायल्यो, गोंयचें जेवण जें आमी हाय क्वॉलिटी म्हणटात, आमी ब्रँड गोवा खपता गोंयच्या जेवणा खातीर, तें क्वॉलिटी खातीर आमच्या गोंयच्या बायलांचें जेवण भायर कशें पडटा? हो म्हाका प्रश्न पडटा. आमची गोंयची क्वॉलिटी हाय आसूंक जाय मरे. भायले येता आनी गोंयांत दिता. सगळ्या कडेन पळय तूं बीच क्लिनींग म्हणटा ते कॉन्ट्रॅक्ट रोहन खंवट्यान अनावन्स केल्लो आहा. 92 crore आपूण कॉन्ट्रॅक्ट दितलो म्हणून. रोहन खंवटो आमचे बरोबर आशिल्लो तेन्ना डिमांड करतालो की हो बीच क्लिनींग कॉन्ट्रॅक्ट कोणें एजन्सीक दिवं नाका, गोंयचे सेल्फ हेल्प ग्रुपांक दिया म्हणून, बायलांक दिया म्हणून. आनी त्यो बायल्यो तुमकां मत मारूनी, पूण एटलिस्ट ती बरी क्लीन करतली, आपआपल्या वाठार क्लीन करता दवरतली म्हणून. हांकां कॉन्ट्रॅक्ट दिवन हफ्ते खावपाचे आहा. आतां CRZाचें डेमोलिशन चालू आहा. आतां हें तूं पळय, CRZाचें डिमोलिशनान गव्हर्मेंट हायकोर्ट ऑर्डर म्हणून दाखयता, टुरिजम हालयता. फुडें तांचो फुडार कितें अजून मेरेन सरकारान कांय सांगना. कोर्ट ऑर्डर आहा म्हणटात. अरे कोर्टा कडेन मोरेटोरियम मागा, आमकां टायम दी म्हणून, सर्वे आमी करतात आनी मागीर रिपोर्ट दिता म्हणून. तुमी पुलीस धाडून लोकांनी हें मोडटा तें कितें? फियर सायकोसीस तुमी टुरिजम सेक्टरान हाडटा. सगळे जे एफेक्ट जाल्ले आहा ते नुस्तेकार, तांची सगळ्यांची कास्ट सर्टिफिकेट काडून पळया. सगळे नुस्तेकारांक हेच सरकारान सांगिल्लें की नुस्त्याचे एन्सिलरी बिजनेस म्हणून टुरिजमान येयात म्हणून. तांकां तुमीच सांगिल्लें तुमी धंदो टुरिजमान भितर सरा म्हणून, आनी आतां तांचो घात करतात. आतां इल्लिगल म्हणटात तांकां गायडन्स दिया मरे तुमी. ते कितें तुमचे एनिमी काय ते गोंयकार म्हणून तो प्रॉब्लेम तुमकां? तो कोण भायलो आशिल्लो जाल्यार तुमकां बरो दिसपाचो. सो बेजिकली हांव सांगूंक सोदता तें अशें की खूब इश्यूज आसात जे गेले सेशन आनी ह्या सेशना मदीं जावंक जाय आशिल्ले ते जावंक ना. एक वस्त जाली ती सरकारान करूंक नाशिल्ली. सरकार आतां राम 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 करता, सामको राम गाजता ह्या दिसांनी, प्रभू श्रीराम गाजता. हे रामनमीची सुटी हांवें बोवाळ मारून ती करची पडली. ती मात केली तांणी. बिटवीन लास्ट सेशन एंड दीस सेशन रामनमीची सुटी मेळपाक लागली आमच्या बोवाळा खातीर. आतां दुसऱ्यो वस्तू ज्यो जावंक जाय आशिल्ल्यो, फॉर एग्जाम्पल जुवारीचे लँड स्कॅम.
हातूंत कसलीच एक्शन सरकारान घेवंक ना. लँड जे इंडस्ट्रियल युजाक आशिल्ले ते रियल इस्टेट करून प्लॉट करून विकले, खालें. गोवा ब्रॉडबँड कॉन्ट्रॅक्ट म्हणटा तो आशिल्लो, इंटरनेट हे कनेक्टिविटी नेट, जुलय 2019 सोंपिल्लो. सरकार वर्साक ते कंपनीक 22 कोटी रुपया दिता आनी एक्सटेंड करीत आहा. म्हादय म्हणटा ती थंयच उरल्या. म्हादयचे आदवोगाद वतात परते येतात, वतात परते येतात. म्हादय प्रवाह जालो म्हणून व्हडलें रेझोल्युशन पास केलें एसेंब्लीन आमी. प्रवाहाची एक मिटींग जावंक ना अजून मेरेन. खंय गेली म्हादय? काय कर्नाटकाक विकली आनी 28 MP आहा म्हणून. कम्युनल टेन्शन सगळ्या कडेन जावंक लागलां. लोकांची सेंटिमेंट हर्ट जाता म्हणटात आनी कोणाक तरी खापयतात. खंय आहा पुलीस आमचे? लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीट कॉलेप्स जाल्लो आहा. पुलीस ऑफिसर ह्या दिसांनी लोकांक खापयतात ते दिश्टी पडटा. दोडामार्ग वचून टायट जातात म्हूण दिश्टी पडटा. हें कितें चल्लां हें गोंयचे पुलिसेची? शाहजहानाचो ताजमहाल कंप्लीट जालो. आमकांय दिसलें जालें सोंपलें म्हणून, आनी उलोवचें पडचें ना म्हणून. पयलीं आतां थंय सोरोप पसून पावलो. ताजमहालान भितर हें नाशिल्लें, कितें रे तें फावंटन नाशिल्लें. ह्या ताजमहालान फावंटन स्टार्ट जालें, आपशींच आयलें खंयच्यान तरी. म्हणजे हें चल्लां कितें? स्मार्ट सिटी म्हणटा ती आनी अशीच जाल्या की स्मार्ट सिटी सारकें फाटीचो कोणो तुजो खंय पावला तो सगळे पणजेकारांचो टेस्टिंग चालू आहा. तातूंत भितर कितें तें लोक उत्सव घालतात. सगळे ट्रॅफीक जॅम, सगळे कोफुजावन इव्हेंटाचेर पब्लिसिटीचेर हफ्तो. सरकारान इव्हेंट जर बंद केले न्ही जाल्यार एक प्रकल्प एक मतदारसंघान जो पेंडींग उरला इतल्या वर्सांचो तो कंप्लीट जातलो. फक्त इव्हेंट बंद करा आनी ते हें मारतात पळय ती होल्डिंगां ती मातशी बंद करा. ती तोंडां पळोवन लोकांक असो वाज येतलो हांचो. हांकां दिसता कितें तोंडां पळोवन लोकांक बरें दिसता म्हणून हे मेकअप बिकअप लावन आपले फोटो मारतात. ते फोटो न्ही लोकांक वीट आयल्या. सरकाराचें डेट 36,000 कोटीचेर पावला हे इव्हेंट करीत. पयलींचो एक म्हणणें आहा की तेन्ना खंय जुलियस सिजर सांगतालो इफ यू डोंट हॅव ब्रेड इट केक ती मारिया नो डेथ. कित्याक सांगताली की तुका कांय नाच, तूं भिकेक पावला इव्हेंट पळय. इव्हेंटाचेर तो कितलें करूं. अशे गोंयकार हे परिस्थितीन पावल्या काय कितें? बोमा पळय, बोमाचें देवूळ राखपा खातीर हिंदू सर्वसामान्य लोक बोवाळ घालतात. तांकां तांचेर एंटिसिपेटरी बेल घेवची पडटा. तांकां कितलो त्रास जाता तो पळय तूं. जायो जुयो त्यो जायो माड्डोच्यो जायो म्हणून इतले उलयताले. हांवें हो इश्यू रेज केल्लो की कोण तरी येवन उजो घालता म्हणून. उजो घालता कोण तरी आनी ते जे कोण जायेकार आहा तांकां एंटिसिपेटरी बेल घेवची पडटा. मग खंय गव्हर्मेंट लोकां स्थानीक मनशा खातीर आहा? म्हाका मुखेलमंत्र्यान एश्युरन्स दिल्लें की आपूण तांकां टेनन्सी दिता म्हणून. आज तेच मनीस कोर्टान धांवचे पडटा तांकां. सो हें कितें? हे सगळे विशय येवपाचे आहा. ते बाबा पळय हांव म्हज्या एकल्याचें प्रेस कॉन्फरन्स. सो हांव म्हजें उलोवंक शकता. आतां तातूंत हांवें बाब काल्लू साल्वारिसा बरोबर क्वेश्चन घाल्ले आहा. आमी युनायटेड ओपोजिशन अशें आमची एक स्ट्रॅटेजी आशिल्ली की 1-2 ग्रूप 1-3 ग्रूप 1-2 अशें करून घालप म्हणटा. कित्याक बेजिकली ती प्रोबेबिलिटी तुका लॉट लागपाक. सो त्या हातून आमी घाल्लें आहा. म्हाका दिसता हे सगळे इश्यू हे गोंयकारांचे इश्यू. हातून युनायटेड रावप हें म्हाका दिसता साहजीक आसा. जो कोण ओपोजिशनान आहा ताका हें दिसतात हें कांय म्हजें एक मतदारसंघाचो इश्यू हातून कांय ना. हे दीज आर इश्यूज जनरल. सो म्हाका दिसता दॅट शूड बी युनायटेड ओपोजिशन. आय डोंट नो ऑर आय कॅनॉट विज्युअलायज वाय वी विल नॉट बी युनायटेड टू टेक अप दीस इश्यूज. पळय CRZचे कोर्टाच्यो ऑर्डर्स आसात ना न्ही. कोर्टान अशेंय म्हणलां की सुओ मोटो कॉग्निझन्स पंचायतींनी घेवचें. आतां हाजे खातीर कितें जालां की लोक कोर्ट सांगता म्हणून सांगून हे ऑफिसर धाडटात, ऑफिसर काडटा, मेजतात, कोण मोडूंक लागल्या. सो अंदाधुंदी जाल्या. सो एक भंय म्हाका असो दिसता की एक मॉडल ट्युरिजमाचो जो आसा तो कॉलेप्स करून नवो मॉडल जातलो असो जर सरकाराक दिसता आनी रेगुलेटेड जातलो. तो जावचे पयलीं लोक श्रीलंकेक वतले, हांगा वतले, तुजे वेंगुर्ला वतले.
हांगा कित्याक आसूंक जाय? हे खेपे फॉरेन ट्युरिस्ट वेंगुर्ला दिश्टी पडटा पूण गोंयांत दिसना. सो ही परिस्थिती कितें? दूरदृश्टीच ना हांगा. मलेशिया, व्हिएतनाम, थायलंड आनी विजा अरायवल फ्री केलो. 6 म्हयने पयलीं डिक्लेअर केल्ली. गोंयचो सरकार न्हिदून कित्याक रावलो? तुमी स्टेक होल्डरा कडेन मिटींग घेवंक जाय आशिल्ली. आमचें ट्युरिजम वाडोवपाक, तांचें ट्युरिजम मारपाक आमी कितें करतले काय म्हणून. तुमी आज इन्फ्लुएन्सर घेतल्या. म्हाका भंय दिसता की हे इन्फ्लुएन्सर जे सरकार एम्पॅनल करतले तांचें इन्फ्लुएन्सूच ना जातलें हांचें काम घेतकर. हो भंय आहा म्हाका. ते बावडे तांकां कोण जो लोक मानता ते असले हे लॉस्ट कॉज घेवन जर ते इन्फ्लुएन्सर जावपाक लागले, ते भाड्याचे बैल कशे जातले? तांचें नांव आहा तें काबार जावपाची शक्यता आहा. हे इन्फ्लुएन्सर घालून लोकांक पिशे करूंक सोदता. अरे इन्फ्लुएन्सर न्ही, तुमी काम करूंक जाय. तुमी फक्त फोटो मारून ते इव्हेंट करून आनी ते पोस्टर मारून जायना तें, आनी थोडे कडेन मिडिया मॅनेज करून तशें जायना तें. खरें काम करता तें गोंयच्या मनशाक कळटा की बाबा हें काम जालें म्हणून. आनी जे कोण खरें काम करता पळय ते कमी शो करतात, ते काम करीत आसतात. खेळ तियात्राक आतां तांणी टॅक्स मारला. खेळ तियात्र म्हळ्यार कितें रे तें? आमच्या कार्निवालाच्या टायमार खेळ तियात्र येता, ताजेर टॅक्स मारपाक कितें तें? म्हाका दिसता गोंयचें कल्चरूच सरकार काबार करूंक सोदता. नाजाल्यार पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक खेळ तियात्राक पोल्युशन जाता? कशें पोल्युशन जाता? आनी खेळ तियात्र म्हणटा कितल्यांक लागता? रातचें जायना तें, सकाळीं जाता तें. ते पार्ट्यो म्हणटात त्यो कार्निवालाच्या दिसान. मागीर हय प्रायवेट मेंबर एक बिल घालता 80% 80-20 2-3 वेळा बिल भायर मारला. हय ह्या वेळार जर भायर मारल्यार तुजी भूमिका ना, भायर मारूंक ना, भायर मारूंक ना. ना तेच तुका सांगता हांव. पळय, दिशाभूल करपाची एक टॅक्नीक आसता. बील काडप आनी लॉ डिपार्टमेंटाक धाडप आनी ते लॅप्स करप. आतां हांव काय पिसो न्ही. पोगोचें बील तशेंच जाल्लें आहा. पोगोचें बील आतां लॅप्स जाल्लें आहा. पूण तांकां सांगलां कितें? ते आमी शिकतात, तें लॅप्स जालें. आतां म्हजेंय लॅप्स जालें. म्हाका सरकाराचो स्टँड जाय हाजेर की आमचे तरणाट्या खातीर सरकार प्रायवेट सेक्टरान नोकऱ्यो रिजर्व करूंक सोदता ओ ना. आनी ना जाल्यार ना म्हूण सांगा. म्हजें बील पास जावचें ना हें म्हाकाय खबर आहा. प्रायवेट मेंबर बील ओपोजिशनान मूव केल्लें नेहरूच्या टायमार एकूच जाल्लें, ताजे मागीर केन्ना जावंक ना आनी तें जावंक शकना, तें म्हाका खबर आहा. पूण म्हाका सरकाराचो स्टँड, सरकार इज टू कम ऑन रिकॉर्ड. तुमी जेन्ना इन्वॅस्ट गोवा म्हणटात, लोकांक इन्वॅस्ट करपाक आपयतात. इन्वॅस्ट करून काम कोण करतलो? कितें रे? दॅट इज द इशू न्ही. तुमी मास्टर प्लॅन करपाचें उलयता. मास्टर प्लॅन करून फायदो कोणाक जातलो? भायले कन्सल्टंटाक आनी भायलो येवन इन्वॅस्ट करता ताका काय गोंयकाराक?